Krista सवे आसतोच तुका नवी अस्मिताय मेवता. तू कोण तें महत्वाचें जाता आनी न्हय तू कितें कोत्ता तें. संवसारांत तुवें कितें केलें, तू कितें कोत्ताय, तू कशें कोत्ताय, तुवें सारकें केलें, तू कितें करपाचें आसा. केन्ना हांव चिंता आमकां एकमेकाचें पडलां पासून जाल्यार आमकां फकत आमी कितें कोत्तात ताचेर पडलां. आनी मागीर आमचो जबाब एकूच आसता, तू कितें कोत्ताय, हांव बिजी. सुमार वर्सां जालें तुजी खबरूच ना, वय हांव बिजी आसा. तो आमचो म्हत्वाचो बिल्लो कसो, बिजी बिजी. आमी कांयच करिनात पूण आमी बिजी. कशें तें ताच्या फलाचेर गमतलें काय. देवान आमकां बिजी जावंक रोचूंक नात आनी आमकां फलादीक जावंक रोचल्यान. सर कोणी मिनीस क्रिस्त सवे आसा तो एक नवी प्राणी. पोन्यो वस्तू सोरोन गेल्यो आनी सगल्यो वस्तू वय म्हज्या माय पायन म्हाका मोग दिवंक ना. सगल्यो वस्तू पूण म्हाका मालत्रातार केले. सगल्यो वस्तू पूण म्हाका बरें शिकप ना. हांव रेल पोट्ट्याचेर बाजूक जल्मली आनी कोणूच नासले. सगल्यो वस्तू सोदतात. पळोवया एफेसकारांक 1:3 आनी 4 आनी 7. ताचे सवे क्रिस्तान तुका मोगाक लागोन मोग नाका, तुजो मोग कोत्ता. आतां गमलें. तिसो मागता ताका सोजमोल्या पुरो म्हूण. देव तुजो मोग कोत्ता. न्हय फकत सगल्यांक. तो सगळ्याचोच मोग कोत्ता पूण तो तुजो मोग कोत्ता. आमेन. एफेसकारांक 1:3 आनी 4. जेसू क्रिस्ता देवाक आमच्या सोम्याच्या ताच्या बापाक वाकोनी जो आमकां आशिर्वाद दिता. ओय म्हाका आवडटा. जाणें आमकां आशिर्वाद दिला. न्हय दितलो गुडीक दीत केन्नाय पूण ना. जाणें आमकां आशिर्वाद दिला खुंयसर क्रिस्ता सवे. तोर एक खेरीत आशिर्वादान पोरीत वचम्या वरवीं. तर म्हाका जाय हे सगळे आशिर्वाद पाप करूंक आनी आशिर्वादाचें जिवीत जिवंक जाल्यार हांवें शिकोंक जाय क्रिस्ता सवे जिवंक. आनी न्हय म्हज्या भावना प्रमाणे म्हाका जाय तशें जिवंक न्हय, संवसार म्हणटा तशें जिवंक न्हय, पूण हांवें क्रिस्ता सवे जिवंक जाय. न्हय संवसार म्हणटा ते परी. पळय म्हज्यान देवान म्हाका आपोवणे दिला तें नाकारून येतालें आनी हांव फकत म्हज्या सगळ्या इश्टांक दवरपाची. पूण म्हजे इश्ट म्हाका सांगचे नासले. म्हज्या इगोर्जेन म्हज्यान रावो येताले. हांव आसली तशींच म्हाका म्हजी इगोर्ज सोडूंक लायली. तूं न्हय म्हणजे म्हज्यान त्या लोकां सांगाता रावोंक जातालें ती म्हजी बिलकूल पर्वा करिनासली. कित्याक तूं न्हय लोक तुजी बिलकूल पर्वा करिनात जर तांकां तुज्यान इश्ट रावपाक तुजेर ताबो दवरूंक आनी पदवी आसत तर. आमेन. आनी हें म्हाका रोखडेंच गमलें. म्हज्यान थंय पाटी रावूं येतालें, म्हज्यान स्वर्गार वचूं येतालें, हांवें परत जल्म घेतलेलो. पूण त्या आशिर्वादांनी हांव जिवोवपाची न्हय. सो हांव ते परिस्थितीन क्रिस्ता सवे रावंक नासलें आनी देवाचो आनी न्हय लोकांचो पातलाव केलो जाल्यार कोण जाणो कितले लोकांच्या जिवितांत देवाचे आपोवणे चुकता आनी आनंद चुकता. कित्याक ती लोकांक दादोशी कोत्तात आनी न्हय देवाक. म्हणजे पावलून म्हटला शीस पावलून गॅलेस्कारांक 1:10 हांटून म्हटला लोकां थंय हांव लोकीत जालो जाल्यार हांव स्वामी जेसू क्रिस्ताचो शीस जावपाक पावचो ना. ताणें म्हटलें सर शीस जावंक जाय आसलो जाल्यार गरज आसली हांवें शिकोवंक, लोकांक ना म्हणोंक आनी तांतल्या कांय जाणांक हांव कोत्ता तें मानना जावंक. हांव तुमकां आंकड्या शस्त्र दिता. आमकां आंकडे बरे लागतात. कुडीक तुका ते आदार दीत. 10% लोकांक तूं आवडचो ना. ह्या आंकड्या वरवीं शोध तर सगळ्याच लोकांक सगळोच वेळ दादोशी करूंक तुजो जीव येतलो. तुजें जिवीत चोरतलें, तुजी शांती चोरतली.
आनी तूं तांचो आवडीचो न्हय तर कितें जालें जेन्ना जेन्ना देव तुजो मोग कोत्ता. म्हणजे ल्हान भुरगो भायर वेता आनी एक ल्हान भुरगो ताका कितें वायट म्हणटा आनी ते ताका दूख दिता आनी ते घरा धांवतात मामी डॅडी विशीं. आनी पोले वोस वडील जाल्यान आमी तांकां सांगता बरें मामी तुजो मोग कोत्ता डॅडी मोग कोत्ता कांय परवा ना आमी तुजो मोग कोत्ता. आनी इश्टा तांतून ती बुजवून घेतात आनी ती रोकडीच बरी जातात. जेन्ना संवसारान तुका दूख जाता अशेंच आमी करूंक गरज. देवाशी धांव मारून ताका आमकां सांगो दी हांव तुजो मोग कोत्ता केदींच सोदचो ना तुका. हांवें तुका रोचला म्हाका दिसता तूं सुंदर म्हाका दिसता तूं एकदम बरो हांवें तुका सोडूंक ना. आमेन. म्हाका राग येता पळोवंक लोक दर आयतारा धर्मीक स्थानाशी गेलो आनी थंय ती फकत आयकतात 4 वा 5 ग्रांत जे तांणी आदी 1000 फावटी आयकल्यात आनी ग्रांत म्हत्वाचें ना अशें न्हय. पूण एक फावट तुका बरी मजबूत शिकोवन मेळतूच गरज तुवें शिकोवंक कशें जियोंक आनी तुवें सुरू करूंक जाय शिकोवंक स्वता लागीं उलोवंक आनी स्वता लागीं कशें वागोवंक ते देवा सोयरीकत करूंक कशें परी तरी शांती आनंद प्राप्त करूंक. कलास्कारांक 2:10 म्हणटा ओय म्हाका आवडटा ताचे सवे आमी पुरी जाल्यांत. पुरी ताचे सवे तर पूर्णतायेन आसलें जाल्यार म्हणजे हांव काजारी न्हय तोय हांव पुरी. जर हांव काजारी पूण केदींच भुरग्यांक जालोंक दिवंक ना तरी हांव पुरी आसा. हांव येर 30 जोडप्या सांगाता असो येता आनी तरी म्हाका भुरगें ना तरी हांव बरी आसा. कित्याक भुरगीं आसोन हांव पूर्णतायेन ना हांव ताचे सवे पुरे आसा. हांव आंकवार आसो येता आनी 50 वर्सां आंकवार आसो आनी हे सगळे खाजरे मोदें आसलो म्हज्या निराशी जावं आनी स्वताचे वायट चिंतू येता कित्याक म्हजे थंय कितें वायट आसा आनी म्हजें कितें पूण चुकता हो म्हज्यान म्हणून येता तुजो न्हय म्हाका कास जावची खोशी आसा पूण ह्या वेळार ना म्हूण तो जाता ताचे सगळें पूर्ण आसा. चलात गुडीक रान बायल हो एक दादलो सांगाती संपला आनी ताचे सगळे इश्ट काजारी देखून तांकां वेगळेच दिसता जेन्ना ती ताचे बरोबर आसोस. गरज ना तुका तशें दिसो कित्याक क्रिस्त आसा तुजें थोरण. म्हाका दिसता आमी खंयसरी आमी कोणा सांगाता सुखी आसोंक जाय. एक दुर्बल मनीस एका गिरेस्ता बरोबर आनी एक गिरेस्त एका दुर्बल मनीसा बरोबर एकूच शिकप आसलेलो मनीस एकूण एक शिकप आसलेल्या मनशा सांगाता सुखी आसोंक जाय आनी आदी 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 कित्याक तांतून आमची कांयच किंमत ना देखून आमची एकूच किंमत आसा आमी क्रिस्ता सवे आसतोस. पळोवया गलेस्करांक 3:28 आमी हे वयर घालतात. ती टायप कोत्तात त्या परो सगळे सुडसुड्यान म्हज्यान उलोवंक जाता. आतां कांयच अंतर ना जुडेव ना ग्रीक ना गुलाम ना स्वतंत्र ना दादलो ना बायल ना. दादलो ना बायल ना. आतां चिरोल तुमी सांगतात आमकां दादल्या बायलेचो कुडी आसात आनी वेगवेगळ्या लोकांक वेगवेगळ्यो शिरविसो आसात पूण तो हे दाखोवंक सोदता की आमचें मोल आनी किंमत आमचो एकूच दर्जो क्रिस्तान आमी कोण पळय तांतून आसा. आनी बायबल म्हणटा ताचे सवे सगलो वेगळो सार नेपयत जाता. सगळ्यो वेगळो सार नपयत जाता. आयज म्हाका कोणाची ईमेल आयल्या आनी तांतून म्हणजे हांव ईमेल धाडटा आनी फकत म्हजें नांव घालता जॉयस आर्गा जॉयस आशिर्वाद जॉयस आनी ह्या आर्गा पयरी आसलें आनी मागीर हे मनीस आसलें आनी ताच्या नांवा खाल्यो इतल्यो सगळ्यो वस्तू आसल्यो आनी हांव म्हणटा हें सगळें कितें म्हणटा वाचूंक लागली अशें उमक्याचो डिरेक्टर अध्यक्षक उमक्याचो आनी कितें कोणाचो आनी कितें कोणाचो आनी कितें कोणाचो आनी हांवें म्हटलें वाव हांव फकत जॉयस.
हांव कागदाचेर तितली म्हत्वाची दिसना. तुम्ही कितली जाणा हांव कितें उलयता तें. तुमकां एक बरो ग्रांथ पळोवंक जाय म्हणजे तुमकां कितल्या जाणांक बरो ग्रांथ पळोवंक जाय. तुवें बरो ग्रांथ आजुनूय पळोवंक ना वो पयसोर. गालेस्करांक 200. वो म्हाका आवडटा. गालेस्करांक 200. थंय मानान लेखलेले फुडारी आसले हाचे आदीं ते खंयच्या पावंड्यार आसले ते म्हाका पडोंक ना. देव मनशाक तांचे तोंडा पोरमोणे लेखिना. तर तूं ये पळय आनी एकामेकाचेर प्रभाव घालूंक स्वताक थोकोयनात. वय तुझा न्हय आमी एकामेकाचेर प्रभाव घालूंक स्वताक किती थोकोयतात पळय ती. आनी हें न्हय देवाचेर प्रभाव पडना. तुझा न्हय ताचेर कसो प्रभाव पडटा. तूं ताका एका ल्हान भुरग्या परी यो आनी तूं फकत म्हूण कोरयेक शाणेपण न्हय जायत पूण हांव सत मानता. नकलो देव ते कशें कोत्ता पळय तें पूण हांव सत मानता. हांव जाणो हांवें इतलें वायट केल्या उपरांत तुका तें सत मानूंक इतलें कठीण जायत म्हूण. देवाच्यान म्हाका कितें करूंक जातलें पूण पळयात देव कचऱ्याक सुदरायता. आमी चिंतात ती आमची येवजण म्हूण. अजाप दिसता लोक इतलो हुशार आसलो जेन्ना तांकां गमलेलें की कचऱ्याचो बरो उपयोग करूं येता. वय देव तें करीत आसा. हे पळयताय ते तसलोच सुदारलेलो कचरो. नकलो देवान तें कशें केलें तें. नकलो हांगा कसो उबे आसा तें. नकलो आमची मिनिस्ट्री इतली व्हडली जाली पळय ती. नकलो म्हाका दिसना हांव जाणो तें कशें करचें तें. हांव जेरूल जाणो कशें करचें तें नकलो. हांव पाटी व्हरून म्हणटा कशें. बरें वेरो गेल्ल्या बुडकुल्यांतल्यान उजवाड ओदीक परचलता. म्हजी थंय उजवाड पोचलो कित्याक म्हाकाय जायती चिल्ली पडल्यात. तुमी सगळीं बरीं आसात. तूं जाणय आमी स्वतांच एक पिसायेची तोजवीत करूंक सोदतात. आमचो पयलो दर्गो दवरूंक पयलो दर्जो आमकां दवरूंक जाय. बारीक चिंतल्यार हें खरेंच मुरपण दिसता. म्हज्या बरोबर मार्कू हांगासर 9 पळोवया. बरें तें स्क्रिनीर दाखयनाका पूण मार्कू 9 वयस म्हणजे आमी आसा ताचो वो एक सारांच. कित्याक त्या वेळार तो कामान रिगलोलो. तुवें ही सीन सजमोंक जाय. जेसू तोच वीज कोत्ता आपल्या शिसांक सांगोंक आपल्या येता त्या कश्ट मरणाची खबरोय सगळे ताणें सोंसचें पडटलें तें. म्हणजे गंभीर घडणी रायट. म्हणजे जाल्या परी हांव म्हज्या सगळ्या जिविताची सगळ्याकीन वायट कोट्टा सांगता. कित्याक तो आपल्या शिसांक शिकोवन दितालो आनी तांकां सांगतालो मनशाच्या पुताक मनशाच्या हातान घालचो पडटलो. ती तांकां जिवेशी मारतली आनी ताका मारतोच ते 3 दिसां उपरांत पुनर्जीवन जातलो. पूण तो सांगतालो ते सजमोंक नात आनी ताचे लागीं विचारूंकूय ते भियेताले. ते कपेर्नहूम पावले आनी घरा येतोच ताणें तांकां विचारले तुमी वाटेर आसतोच कसलो विवाद कोत्ताले तुमी. ते ओगी रावले पूण कांयच म्हणूंक ना. कित्याक वाटेर वर्स 34 आतां हे दवरात. जेसू ताचे लागीं आपल्याचेर येवचें आसा ते मौन आनी पुनर्जिवंतपणाची खबर सांगता आनी ते आपले भितर विवाद कोत्ताले जाची खबर तो जाणो. आनी ताणें म्हणलें वाटेर कसलो विवाद तुमी कोत्तेल्यात. आनी तुवें म्हटलां की ते कांयच सांगून आसले कित्याक ते एकामेका थंय भासाभास आनी विवाद करीत तांचे मदलो कोण चड व्हडलो तो. हेंच तुका परत मेळटा मातेव 20 म्हणजे हांगा तुका वो नाका जाल्लो विवाद मेळटा. आनी मागीर तो ल्हान भुरग्याची खबर सांगता. ताणें एका भुरग्याक घेतलो आनी ताचे कडेन उलोवंक लागलो. ताका एक लिसांव शिकयलें सगल्या परस व्हड ताणें सगल्यांकूच शेवक जावंक जाय. कसलें म्हत्वाचें कारण आसा आनी कोणा मुखार आसूंक.
आनी कोणा परस ओदीक बरो जावंक आनी सदांच सगल्याक उंच रावंक आनी कोणा परी केंस आसोंक आनी कोणा परी कूड आसोंक आनी तूं जाणो हे आनी ते दुसऱ्या भाशेन आमच्यान कित्याक देवान आमकां रोचला तेच परी खोशी जायन येजो आनी बंद करूंक एकामेकाक पोवन तोजवीत करूंक आमी न्हय ते जावच्याक. आमेन. तुमी जाणोय म्हज्या जिवितान एक पावटी हांवें इतली चड मेहनत केली हांव आसा ते इगोर्जेच्या मुख्य समाजान भितर सरोंक. खरेंच अजाप दिसता आमी लोकां बरोबर मूर्ख खेळ खेळटात पळय ती. कित्याक आमी केन्नाय चिंतात आमी म्हत्वाच्या मनशां सांगाता आसत तर आमकांय म्हत्वपण मेवता म्हूण. चिंती नासतना ती मनशां तूं म्हत्वाचो कित्याक तूं क्रिस्त सवे आसा आनी तो तुजे सवे आनी हाचे परस कितले म्हत्वाचे जावं येता. आमेन. आनी जर तुका चाकराची नोकरी मेवल्यार जाल्यार संवसारान तुका सगल्याकीन व्हडली नोकरी आसा. म्हणटच कशेय परी हांवें हे थाऱ्यार घातले म्हाका जाय आसले इगोर्जेच्या ह्या समाजान आसोंक कित्याक तो जावन आसलो निर्णय घेवपाचो जमो. म्हणटच आमी भितर सरली आनी शेकी देव तुजा न्हय वडील जालो तुजा न्हय आपूण वडील वो न्हय ताका पडोंक ना पूण म्हाका जाय आसले तो जाल्लो. तुजा न्हय हेवूय घडयेक हांवें थारायलेले आसतले. तुजा न्हय आमी एक वस्त आसली तुजा न्हय सारक्या जोम्यान ना जाल्यार तुज्या वडील जावंक नासलो. आनी हांव तातूंत इतली हुशार जाली की शेकी म्हाका इगोर्जेच्या बोर्डार निवडून हाडलेले आनी हांव जाली पयली आनी एकूच वस्तरी ह्या बोर्डार आसूंक. म्हणटच हांव म्हणटा हांवें म्हजी वाट तातूंत घुसून काडलेली आनी आतां हांव ते जुट्टेर आसली. आनी तूं जाणा सोट म्हटल्यार हे सगळे देवाचेर नाकाशी वायट वास हाडटा कित्याक तांचीच परवा करताली तांकां वस्तू घेताली तांकां दिताली आनी ताच्या बाजू आसताली. पूण हांव दिवंक म्हूण ते करिनासली हांव ते घेवंक कोत्ताली. हे आनी कांय न्हय फकत हांव वय मागीर देव मोदें आयलो. एक दीस हांव कामाक वेताना देवाक उलोवन मारून म्हज्या घालत्या जिविता पासत ताणें म्हाका पवित्र आत्म्यान भरलें आनी त्या उपरांत थोड्या वेळा उपरांत सुरू केलें म्हाका सांगोंक की ताका जाय आसलें हांवें उतराची प्रवचन करूंक. वय तूं हें जाणय म्हजो ल्हान जमो सारकोच पिसो जालो कित्याक हांव ताचे पोरी आसपाची न्हय आनी ताचे पोरी नाय जाल्यार ते म्हजे भितर कितें वायट आसपाचें. आनी मायराची पदवी इगोर्जेन आमकां कांयच बरें करूंक पावंक ना. आमच्या सगळ्याच्यान वडिलां जावं येता रे इगोर्जेच्या बोर्डार आसूंक जातालें आनी आमकां पळोवन तांणी म्हटलें तूं तुजें तोंड बंद कर वो तूं वचोंक कर. तुज्यान म्हणून येता आमकां इश्टा घोटीचो दावो पांय दिलो म्हूण. कित्याक म्हज्यान तुका सांग येता 32 वर्सां फाटीं म्हजें तोंड बंद करूंक इतलें सोंपें नासलें. कोटेक तशें जावंक आसलें पूण तें जालें ना आनी तें कठीण जालें. तूं जाणय देव ताका दिल्या पावंड्यान मुखार सरलो न्ही. तुमी जाणय जेन्ना कुटुंबाच्या वांगड्याक खूब त्रास जातात सगळी चिंता आमची तकली घुंवोन पिसवल्या म्हूण आनी तूं कसल्या तांत्रीक रितींनी मिसळ जाला तूं जाणय सगळ्याकूच पडला. आनी हांव तुका सांगता हें भिरांकूच सोंपण पूण आतां फाटल्यान नियालून म्हाका गमन आयलां की जोरा वावुरली तोजवीत करूंक त्या जोम्यान रावंक आनी हेवूय स्थान सांबाळूंक. आनीक म्हजे लागीं आनी कांयच नासलें कित्याक जेन्ना तांकां जाय तें हांवें करूंक ना ताणें म्हाका भायर उडयलें. हें घडटा जेन्ना तूं लोकांक खोशी कोत्ता आनी तूं लोकांक खोशी करूंक सोदता ना तूं शेकी देवाक खोशी करूंक पावचें ना. आनी जर तूं देवाक खोशी करूंक पावना हांव तुका खात्रेन सांगता तूं खुशाल आसचें ना म्हूण. आनी नेमांनी वोस जी हांव म्हणूंक सोदता की जर तूं नकलो क्रिस्ता सवे कोंतो तुका मनशाचे भिरांत तुज्या जिविताचेर आसतलें तुजो फुडो करूंक शेकी पावतलें तुवें फुडो करूंक नाका वस्तूंचो. फुडो करूंक जाय त्यो वस्तूचो तूं सोडून दितलें आनी धर्मीक दोंगान घेवन तूं कित्याक मागणें कोत्ता म्हणटलें जें तूं बरे भाशेन जाणो देवान तुका ताचो फुडो कर म्हटला म्हूण. थोड्या वस्तू वयर मागणें करचें पडटा वय सगळ्याकूच मागणें करूंक जाय पूण केन्नाय ताचो फुडो करचो पडटा कित्याक
कित्याक तुजे वतीन देव सगळ्यांच करचो ना. आतां हांगा जेरूल तुलना आसा आनी हांव चडशी घडोना ते बाजूक आसताली कित्याक काय त्याचो फुडो कोत्ताली आनी देवाचेर पात येवंक नको आसली. पूण तुमी जाणत म्हणजे म्हाका शांती आवडटा. म्हज्या जिवितांत जायती उचांबोलाय जाली आनी म्हाका शांती आवडटा. आनी तुजो न्हय ह्या वेळार पासून शांती कितली आवडटा की केन्नाय तरी कोण पूण मुखार येता आनी म्हणटा ओ गरज ना तुका हांगा पडोंक, म्हाका नाका पडोंक तांतून. कित्याक गोंडल जाला तो तुका उस्तवंक नाका तूं न्हय. पूण कितलीं जाणां जाणत ते वस्तूंचो तुवें फुडो करूंक जाय त्यो दिल सोडटीत तर शेकी तो परत येतलो. तुमी कितलीं जाणां जाणत. देखून ह्या सुमारान म्हाका तुमकां आदार दिवंक जायनो जावं क्रिस्ता सोवे तुमी कोण पळयती आनी म्हाका जाय तुमी नीट उबी रावून आनी दुसऱ्यांक तुमचे वयर ताबो दवरूंक दिनाका जावंक. आनी तुजो न्हय हाची म्हणून न्हय की तूं झूज चालू दवरपी जावंक जाय म्हणून म्हाका कितें करचें तें कोणूच सांगो नाका. तुजो न्हय ही बायबलीन ना. हे बायबल बिलकूल न्हय. आमी शिकोंक जाय एकामेकाक खोशी करूंक पूण तुका खोशी केल्यार हांव देवाक खोशी करूंक पावची ना अशें न्हय. हांगा आमी लायन घालूंक जाय. आमेन. आनी म्हाका फकत जाय तुमकां सांगूंक की तुमी सगळीं चड बरी आनी देवाच्या हातान तुमकां रोचल्यान म्हूण तुमी दोरी एकले हांव आनी कोणाची खबर करिना पूण तुमची जोन एकल्याची देवान तुमच्या जिविताक बरी येवजून दवरल्या. खंयचीच कोण इतली खोल ना जुंय ताचो हात पावना तुका भायर काडूंक. तुजे कसलेच प्रश्न देवाक वेगळे न्हय. तो म्हणपाक ना ओ ना हाका म्हजे लागीं जबाब ना. तो आमच्या मुखार वेता, तो आमच्या पाटल्यान येता, तो आमचे भितर येता. देवान तुका एक येवजून दवरल्या आनी हांवें पयलेंच सांगलां ते परी तुका येस मेवतले. आमेन. सगळीं उबी रावया. म्हणत हांव क्रिस्ता सोवे आसा. तो म्हजो मोग कोत्ता आनी हांव स्वता उमेदीन आसा. हांव तुका मागणें कोत्ता बापा ह्या सगळ्या बऱ्या लोकां पासत हांव मागणें कोत्ता. आनी ओ दोनया जेजू आतां दी आमकां शिकोंक तुजे वरवीं स्वतंत्र जावंक न्हय फकत ते बदल उलोवंक गायन करूंक आनी वरां खाला उलोव मारूंक पूण खरेपणी ते स्वतंत्र जिवंक. आतां ती आमकां ल्हान भुरग्यां परी जावंक आनी फकत तुका सोत मानूंक. आनी केन्नाच क्रिस्तान आसा ते सादेपण सोदिना जावंक. जर कोणी मिनीस क्रिस्त सोवे आसा तो एक नवी रचना. पोरण्यो वस्तू सोरोन वेतात आनी सगळ्यो वस्तू नव्यो जातात. तुसा न्हय जेन्ना आमी पसंती करतात क्रिस्ताक आमचो सोडवणदार म्हूण घेवंक आमी थारायतात ताचो पाटलाव करूंक. म्हणजे आमची स्वतंत्राय ताचे भितर विकती घेवंक फारीक केल्ली आसा. जो 8:36 म्हणटा पूत जो स्वतंत्र करीत तर तुमी खरेपणी प्रश्न नासतना स्वतंत्र जातल्यात. आमी पातकाच्या शक्तींतले स्वतंत्र जाली. आमी मनशाच्या बिरांतींतली स्वतंत्र आनी आमी स्वतंत्र आसात आमच्या जिविताचो आनंद घेवंक स्वताचो आनी देवाचो. शिकोन उपकार कर आनी आयजूच प्राप्त कर कारण म्हाका दिसता ही तुका तुज्या जिवितान एक पुऱ्या नव्या बागान हाडटली म्हूण. आनी तूं जाणय जर तूं कोणाक वखताय जो स्वताची आवड करून स्वता बदल तांकां सदांच वायट दिसता तांकां ही एक व्हड देंगी जातली. आनी त्याच बरोबर तूं रोयतले एक दुडवांचे आदाराचे बी जे संवसारभर लोकांक आदार दितले तांची सोयर गो जेजू क्रिस्तांत थंय सोडून काडून. उपकार कर थांबात आनी ही म्हायती बरोयात. आमकां फोन करात. वेबसायटीर आमकां भेट दियात. कसलो वावर करात. तुजी भुमिका कर तुज्या जिवीत सुदारूंक. देवाचो आशिर्वाद आसूं. बरो दीस देवान तुका दिवं. जॉयस मेयर मिनिस्ट्रीजान तुमकां कितली म्हत्वाची ही तुमकां खबर आसची ना. आमी तुमचे आभारी आनी आमचे इश्ट आनी वांगड्याक आमी देव बरें करून म्हणटाव. ह्या वर्ल्ड वायड मिनिस्ट्रीजांक आदार दिलो म्हूण सांगाताक आमी बुकेलांक जेवण दिताव, गरिबांक न्हेसोन दिताव आनी वेगवेगळ्या देशांत इव्हँजल परगटाव. आमकां मेळात वो भेट दियात jmmindia.org. आयजूच तुमच्या मागण्यांची वनती घेवन आनी म्हायती घ्या आमच्या उपायां विशीं. पळय जॉयस आयजचे कॉन्फरन्स शेड्यूल आनी आमकां सांगात दियात वांगडी जावन जेजू क्रिस्ताचो मोग संवसारान परगट करूंक.